दिसाचे जोरबुजो तुका दुनियाते भेटूया संकोचानी सोता तुका उसक्या कोती सोता तुका कुशापोणाक सोता तुका सगळे थोडे सोता तुका सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोंपून गेले आमचे बाबा मारियो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस म्हयन्याचो आमी उगडास करता. तशें सोंपून गेलो आमचो भाव डॉमिनीक आल्फोन्सो 9 दिसांचो उगडास करता. हे आमच्या भावांक सासणाचें जिवीत पुनोव जिवन आमी मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता फ्रिडा पेरीस, क्लाय फेर्नांडीस आनी रेमेदियाना विएगस हेय आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देव जावन आसा आमचो सरवंडार आनी तो आमची राखण करता. देव जावन आसा मोग करणार, तो आमचो मोग करता. आनी देव जावन आसा आमकां आमच्या जिवितांत सगल्या आमच्या कोश्टांनी भार घेवंक आमचो कुरीस फुडें व्हरूंक आदार दिवपी. सदांच आयतो आमच्या सांगाताक आसूं. हें देवाचें वर्तेपण आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार फावटी आमच्या जिवितांत येतले कुरीस मोगान आमी व्हरूंक ना. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक ना. म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदिदाद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारान बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेहून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या काकुळसारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवताना वाटेर आडून पडना जावच्या. तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. बागेऊन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणां भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात.
पेल्याचो मोग करता ताणें समोर्थ पाळ्ळी. पर्द्वार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करतात तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटच समोर्थ सगली मेलून मोग. देवाचें उतोरें. word of God. आमचो जबाब जावं दी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. जबाब. बरो मनीस दया करून उश्ण दिता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची सोंसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोंसोत सुद्दोव. जबाब. बरो मनीस दया करून उश्ण दिता. बऱ्या मनशाक कालोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा, कित्याक तो कोणवालो दोयाल काळजाचो आनी सुगुनी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. जबाब. बरो मनीस दया करून उश्ण दिता. सदोल हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. बरो मनीस दया करून उश्ण दिता. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान बोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. खूब लोकांचे जमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचो दुयेस करिना जायत, तांच्यान म्हजो सीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, तांच्यान म्हजो सीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खोस आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदींच पयलीं बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शांती पावूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयता तितलीं ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा, ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना. ते आदीं पयलीं बसून चिंतिनाक जायत
जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्यांकूय पाट करिना जाल्यार तांच्यान म्हजो सीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू वाटेर आसलो आनी खूब लोकांचो जमो ताचे फाटल्यान येतालो. जेजू जेरुजाल्याचे वाटेर आसलो आनी जेरुजाल्याची वाट जावन आसा ताच्या कोश्टा मरणाची वाट, जसो ताका ते दोतोले, ताका ताचे फॉर्मोण मारतले, ताची केबाडां कोत्तले, ताचे गाराणी घालतले, ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्तले, शेवटी ताची कुरीस दिवन ताका गोलगोथा म्हणटा ती स्वातीर कारबार पर्वतार थंयसर व्हरून जिवेशी मारतली. ही जावन आसा ताच्या कोश्टांची वाट. आनी देखूनच जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव कोत्ता ताणें आपल्याचो कुरीस म्हजे फाटल्यान घेवंक येवंक जायना, ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जायना. लोकांचें धोरण जाल्लें जेजू आतां जेरुजाल्याक आयला आनी आतां तो जुदेवांचो भस्म कोत्तलो. तो थंयसर राजा जातलो आनी राजवटकी चलयतलो. हें सगळें पळोवंक लोक ताचे फाटल्यान येतालो, पूण जेजू तांकां दुसरीच दिशा दाखयता. जो कोण म्हजे फाटल्यान येता ताणें आपल्याचो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. तुजें दिसपट्टें जिवीत घेवन दुखाचें, कोश्टाचें, त्रासाचें, वायटाचें, बरें हें सगळें जिवीत घेवन तुवें म्हजे फाटल्यान येवचें. हें की जेजूचें तांकां धोरण जालें. दुसरे सुवातेर थंयसर आमी पळयता की जेजू सांगता आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांक सांगता, कोणेच आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, धुवेचो, भावांचो, भयणाचो, पुतांचो, सगल्यांचो दुवेस करिना जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जायना. म्हणटच आमी सगळीं झगडीं करुया, एकामेकाक मारून खावुया, वाद विवाद करुया, पूण अशें न्हय तें. जेजू सांगूंक सोदता, तांची सिमेंटीक लँग्वेज आसा, विवीड लँग्वेज तांची, कितें सांगूंक सोदता जे भाशेन आमी आमच्यो गोंयांत म्हणण्यो आसात, ह्या म्हणण्यां वरवीं आमी दाखोळ कोत्ता ते भाशेन जेजू सांगूंक सोदता की मनशाचो मोग देवाच्या मोगाक सर करूंक जायना. म्हणटच देवाचो मोग सगळ्यांत व्हरतो. हो देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक जायो. मागीर सर उपरांत दुसरो मोग आमी करूंक जायो. दुयेस करचो न्हय, पूण मोगान वाडचो. आनी वी कॅनॉट कंपेर आवर लव टू द लव ऑफ गॉड. देवाच्या मोगाक आमच्यान सर करूंक जायना, इतलो व्हरतो तो. तशेंच सुवातेर थंयसर आमकां फावो जाता की मनीस एक गोपूर बांदूंक सोदता, टावर, आनी थंयसर तांचे सगल्यांचे चडशे जाणांचे धाकाचे मोळे आसले. हो टावर, हो गोपूर थंयसर बांदताले. आनी गोपूर कित्याक बांदताले? जितलो तो वयर आसतालो तितलो ताका ताची नदर बरी आसताली. कोण दुस्मान येवन ह्या धाका मोळ्याक वायट करीत वो भितर सरत, वो रानवटी जनवरां येवन हो धाका मोळो पिड्यार करीत, देखून ताची बरे भाशेन राखण करूंक ताणें हो गोपूर बांदचो हें आसलें. आनी शेवटी थंयसर म्हणटा एक राजा दुसऱ्या राजाचेर आक्रमण कोत्तले जाल्यार
ताणें पयलोच अदमास काडचो ताचे लागीं जाता काय ना. हें आमकां दाखोवण करता की मनशाचें पदवी मनीस समजता की देवा लागीं झूज करता, देवा लागीं आमी आमचे व्हडपणान जें येता आमच्यान सगळें करूंक जाता. पूण आमची 10,000ची फौज आमचो गुपूर धाकटो, पूण देवाच्यान सगळें करूंक जाता. ताचे लागीं आमी झूज मांडूंक जायना न्हय म्हूण ताका प्रश्न करूंक जायना, पूण ताच्यान आमचेर सगळें करूंक जाता. देखून सगळी पदवी ताच्या हातान आसा. म्हणटूच आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया, समर्पण करुया, समाधान ताचे लागीं करुया. आमचो दिसपट्टो कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान वचुया, ताचो मोग आमच्या जिवितान आपणावया आनी देव दाखयता ती वाट आमच्या जिवितान सदांच चलूंक आदार मागुया. अशें जावं. सर्वेस्परा मानून घे बेटोवनेक आमी हें गायन गावुया. C303 पान 42 C33 पेज 42. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. कणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूंक, तिका लागून तुजें सुबा काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोल तुवें रुचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां आनंदान कोता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा, तारण मेळयली तुजी पोरसां. सर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता, तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Tuja moivovan, usolgi tuka soizun. Solves morace navi, yetaka kasun, usolgi tuka soizun. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataco good for go to ya. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu powiane tono. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या संगाती बागेवन 2 पुतां आनी सर काळें तुका मानवल्यां त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासूंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचो मोग करूंक आनी आमचो दिसपट्टो कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान बसूंक आदार मागून ताणें शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलाल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांनी वाटाय.
जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीतान म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जेदनाराज वट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सौम्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हो तो जो जेजू आमचो सरवंडार सोर बोलीस आनी पोदवेदा तो आमची राखण कोता तो आमकां आमचो कुरीस व्हरूंक आदार दिता आमचो मोग कोता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी सोम्याक म्हजे भितर तुजें म्हाका पावना तुजे काच तरान म्हाका भलायकी मेळटली एकाच उंड्यान या आमी गायन गावुया जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना D10 पान 5 आणि 2 D10 पेज 52 Jesus
모습 아미 사네 이구스 바와 आमच्या मनात एकूच विश्वास आमच्या काळजात एकूच आशा आमचे जिणे ओशे सासन पावत पोगले एका सुर्यान आमकां वाटो तो एकूच खूब आमी Jésus good, ami sogli, Jésus mosso, ami sane. उभी राहूया, प्रार्थूया. प्रियच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार शेवटाचे गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां के 7 पान 142 के 7 पेज 142. Jesus,